दोतर विली म्हणटा तो आमचो गोंयचो एक ग्रँड ओल्ड मॅन ऑफ गोवन पॉलिटिक्स. जे दोतर विलीन पॉलिटिक्स केला तितके म्हणजे खंयच्या पॉलिटिशियनान करूं ना. बट ही हॅड दिस स्पेशल स्टेटस इन गोवा. म्हणजे दोतर विलीक स्पेशल स्टेटस जाल्लो. ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, very astute politician, fantastic surgeon, and very good human being also. गोंयच्या राजकारणांतलो डॉक्टर विल्फ्रेड डिसूजा हो चाणक्य म्हणून वळखलो जाता. असामान्य बुद्धिमत्ता लाभलेलो हो गोंयचो एक नेतो आज आमच्यान गेल्लो आसा. त्या बद्दल म्हाका व्यक्तिशः दुख्ख जाता, कारण त्याची मैत्री आनी त्याचे गायडन्स म्हाका अनेक वर्सां लाभले. गोंयच्या राजकीय इतिहासाक ज्या काही अवघ्या व्यक्तींनी स्वातंत्र्यानंतर विलक्षण असे वळण दिले, अशा व्यक्तिमत्वान, अशा नेतृत्वान दोतोर विल्फ्रेड डिसूजाची गणना जाता. तांद्रेचो आमदार आसलो, पयलो आमदार, आनी दोतोर विल्फ्रेड डिसूजा आसलो काँग्रेसाचो अध्यक्ष. 1980 वर्सा काँग्रेस पक्ष जिखलो ताजे उद्देशीक, आनी ताणें राज्य केलें. त्या वेळार ताच्यान चीफ मिनिस्टर जावं येतालें, पूण तो त्या वेळार चीफ मिनिस्टर जावंक ना. प्रताप सिंग राणेक चीफ मिनिस्टर केलो. आयच्या दिसा तो ह्या संवसारान अंतरलो. देवान सुर्गीचें राज दिवचें ताका, आत्म्यांक तेजे शांती दिवची आनी कुटुंबाक ताच्या बुजवण दिवची. Goa has lost its noble son, a very astute politician who led the destiny of Goa for quite some time. Goa will miss him in a very big way, because it was under him that a particular party, Congress, came to power, and he was always in the forefront of fighting for Goa and Goan issues, which will be long remembered.